कदंबा जेन्ना बस स्टँड चालू जावपाक केलो हांगासर तेन्ना हांगासर सगळे गाडे आसले आनी ते हांगा पोट बरी 35 वर्सांली त्या गाड्यांचे आसले आनी कदंबानूय सांगलें तेन्ना की तांकां बरे भशेन जागो दिता म्हणून. आयज आमचो सीएम आसा, सीएम तांकां खंय भायर उडोवचो ना, सीएमान तांकां वेवस्थीत खंय दवरूंक जाय तसो जागो दिता म्हणून सांगला आनी तेंचे खरोखरच तेंचे बरें जातलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक ह्या गाडे जे आसा पळय तांकां तशें लायसन बी ना, थोड्यांक 4 जाणांक लायसन आसा, बाकीचे बेश्टे आसा. आमी मुन्सिपाल्टीन ठरयलां की तांकां लायसनूय दितले, लायटूय दितले, कित्याक तेंचोय आमकांय तेंची वेवस्था करूंक जाय. लोक आमचे आसा, जेन्ना गव्हर्मेंट सांगता की आमच्या लोकांक घेवन चला, आमी तशेंच आमचे लोक आसा तांकां आमी खंयच भायर उडोवचे ना हे तेंच्यांनी विश्वास दवरचो. तांकां जे कितें आसा पळय ते मुन्सिपाल्टीन तेंच्यांनी मांडून आमचे कडेन जे कितें आसा पळय तेंचे बरे भशेन आमी ते करतले हे आमी सांगता. ह्यो जो गाडी आहा ते हांगासून खंय शिफ्ट करता तेंच्यांनी? आमी ते गाडे बस हांगासून ग्रावंड आसा पळय ते ग्रावंडाचेर शिफ्ट करपाचे आसा आनी तांकां थंय वेवस्थीत बांदून दिवपाचोय आमचो प्लान आसा. कळ्ळें न्हू? कित्याक हांगासर कशें जाता सबंद गाडे आसल्या कारणान ते पयलींचे गाडे आसा, सबंद सुट्टा आसा, हे बरें वेवस्थीत दिसना आनी थंय ते हांगा तांकां लायसनूय ना थंय आमी तांकां लायसनूय लायसन दिवन सगळ्यांक वेवस्थीत करतले. पायलटा संदर्भात सांगला की तांकां शिफ्ट करता म्हणून, पण सीएमान सांगलें तांकां बस स्टँडार शिफ्ट करता, पण कितके जण पायलट तुमचे? पायलटांक आमी आतां थंयसर बस स्टँडाचेर जागो सायटीक पार्किंग आसा पळय थंय तेंचो जे हे आसा आमचे रिक्षावाले आसा आनी जे पायलट आसा पळय तांकां दोतोरान सांगलां आतां आयज जागो दिता म्हणून आनी ते कदंबाचे हेका उलोवन आमी हेकाय सांगला, PIक सांगला, PI उलोवन तांकां एक जागो दिवन तांकां स्टँड म्हणून आमी तसो करून दितले आनी तोच जाय. कित्याक जेन्ना बस स्टँड जाता पळय तेन्ना तेंची वेवस्था जावंक जाय. जी आमची KTC बस स्टँडकडेची जी गाडी आहे ती खूप वर्ष झाली तिकडे ती गाडी चालू आहे आणि आम्हाला ऑर्डर होती की ती गाडी तिथून काढा म्हणून आम्ही त्यांना सध्या सगळ्या आमच्या काउन्सिलमध्ये ठरला की त्यांना आम्ही सध्या कुठेतरी शिफ्ट करायचं, जागा द्यायचं म्हणून आम्ही आमच्या म्युन्सिपाल्टी ग्राउंडकडे त्यांना शिफ्ट करत आहे. आणि ही गाडी कार म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त 4 गाड्यांना लायसन्स आहे, बाकी सगळे गाडी इलिगल आहे आणि बरेच गाडी त्याच्यामध्ये तिने रेंटवरती दिला होता आणि थोडे गाडी बंद होते. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही लक्षात ठेवून जी आता एक 14 जण गाडेकार म्हणजे ती कंटिन्युअस बिझनेस करतात त्यांना आम्ही नंबर द्यायचा ठरवला आणि जी गाडी बंद होते त्यांच्याकडून सुद्धा आम्हाला ॲप्लिकेशन्स आले की आम्हाला परत गाडी स्टार्ट करायचं आहे म्हणून आम्ही त्यांच्यासुद्धा कन्सिडर करू की जी गाडी स्वतः चालवतात त्यांना आम्ही आज नंबर दिला जाईल आणि त्यांना एक गाड्यावरनं एक मनात भीती झाली की आता नवीन जी आम्ही ग्राउंडकडे शिफ्ट करणार तिकडे बिझनेस होणार नाही म्हणून. पण एक मला त्यांना रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही असे थोडे दिवस टाईम लागणार सेट व्हायला पण 100% तुम्हाला बिझनेस होणार. कशाला जी आमची ती देसाईंची जी जागा आहे जी एक्सेस रोड आहे आमच्या ग्राउंडकडून मार्केटपर्यंत तो रस्ता आम्ही लवकर ॲक्विजिशन अकाउंट तो रस्ता आम्ही आमच्या ताब्यात घेणार आणि तो एकदा रस्ता झाला की तुमचा जो आमचा ग्राउंडकडचा जो रस्ता आहे तो मेन रस्ता मार्केटला होणार आणि 100% तुमचा बिझनेस होणार. कशाला सगळे टेम्पो आणि सगळ्या ज्या गाड्या आहेत सगळ्यांना आम्ही तिकडे ग्राउंडकडे शिफ्ट करत आहे आणि नंतर आमचा एक काउन्सिलचा विचार आहे की त्यांना एक परमनंट चांगला प्लॅटफॉर्म बांधून देणार जेणेकरून त्यांना आपल्या बिझनेस करायला तिकडे गाड्यावरनं कसलेच प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून हे सगळ्या गोष्टी विचार करून आम्ही आज ग्राउंडकडे त्यांना शिफ्ट करायचं ठरवलं. सीएम पाहणी केलेली, त्या पाहणीमध्ये त्यांनी काय सांगितलं? सीएमनी पाहणी केली आणि सीएमने पण त्यांना एक ॲश्युरन्स दिला की काउन्सिलला साथ द्या आणि जी काउन्सिल म्हणजे ॲक्च्युली ती सगळी इलिगल गाडी आहे. आम्ही तरीसुद्धा त्यांना आम्ही एक त्यांच्या म्हणजे गेल्या 30-35 वर्षापासून ते बिझनेस करताय आणि सगळे आपलेच लोक आहे साखळीचे त्यांना काहीच नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही त्यांना जागा द्यायचं कुठेतरी शिफ्ट करायला पाहिजे होता आणि आम्हाला ग्राउंडच्या शिवाय आणि कुठेच जागा नव्हता म्हणून आम्ही तो डिसिजन घेतला की ग्राउंडकडे शिफ्ट करायचं म्हणून. आणि सीएमचं पण एक हे होता की KTC बस स्टँडकडची सगळेच गाडी क्लिअर करून म्हणजे तिकडे एक चांगला हे होऊ दे म्हणून एक सीएमने आम्हाला स्टार्टिंग सांगितलं होतं की ते गाडी काढा म्हणून. त्याच एक त्यांच्याच आदेशानुसार आम्ही तो गाडा सगळं शिफ्ट करायचं डिसिजन घेतलं. आम्ही 5 दीस जाले थंय रावले, शिफ्ट केले आमकां 5 दीस जाले. 5 दिसांक 5 पयशे जोडूंक ना थंय. सोपो सुद्दां भरूंक मेळोंक ना आमकां. सोपो घेता न्हू तो सुद्दां भरूंक आगगाडो आमचो आमी थंय भजी भाजून भायर उडयल्या व्हाळान आनी परिस्थिती अशी केल्ली आसा आमची आनी गिरायक जातले म्हणटा पूण आतां 5 दीस आमी तळमळटा थंय उंता कांयच ना. फक्त 2-3 वरांच आमचे सांजचे हे चालू आसता दुकान तेन्ना आमी कितें करचें थंय रावन?
तुमच्या म्युन्सिपाल्टीन बरो जागो दिवपाचो आमकां थंय एडजस्ट करपाचें थंय व्हरून आमकां गिरायक जायना तुमकां खंय व्हरपाचें आतां चल म्हणटा ते ग्रावंडार आमकां ते वचपाचें ना थंय गिरायकूच जायना पळय गेल्ले वयर कितें जालें, 30 वर्सां बावडले 35 वर्सां जालीं 35 वर्सां धंदो हात जाता केन्नाच कोणाचें आमकां ऑब्जेक्शन येवन आसलें काय ना पयलीं म्युन्सिपाल्टीक आमी हे पे करताले कितें तें सोपो आनी थोड्यांचे रजिस्टर आहा ते हे करताले आतां सीएम हांगा पळोवन गेलो तांच्यांनी आमच्या जाग्यार उडयता म्हणून तेणी बेगींतल्या बेगीन मातशें करूंक जाय की हांगा तें हांगा तशें उपयोग धंदो सगळो मागीर तो हें जाता न्ही कांय अर्थ ना ताका. न्ही आतां म्युन्सिपाल्टी म्हणटा की हांगातले काडटले दिवपाक थंय धंदो जावचो ना आमचो 35 वर्साचो धंदो आसा कितके जाण आहा तुमी आमी 11 जाण आसा 13 जाण आसा स्टँड कितें आसा म्हज्या बाबाचो गाडो आसा हांगासर आमचो स्टँड असो आसा की 35 वर्सां जाल्यार आमी हांगासर धंदो करता आमकां हांगासरूच दवरचें आमच्या हांगा गिरायक बसलेलें आसा परत एकदां गिरायक बसपाक टायम वता सो तें आमकां एडजस्ट जावचें ना की बाबाची वर्सां 75 आसा सो तें जावचें ना सो हांगासर तो रिलॅक्स आसा इतलीं वर्सां ताणें हांगासर काडला की हांगासरूच दवरचें आनी वेवस्थीत आमकां बांदून दिवचें बांदून ना जाल्यार आमकां जर बांदूंक जाय जाल्यार आमी बांदून घेता सो 50-50 सुद्दां करपाचें पण आमकां हांगासरूच दवरचें आनी जे कोण सोंपेवाले आसा तांकां ट्रेड लायसन्स दिवपाचें आनी तांकां लायट दिवपाचें अशें आमचें आनी आतां ते जागो जो ठरयला म्युन्सिपाल्टी थंयसर तुमी कित्याक वचपाक थंय थंयसर कशें आसा थंय आतां एडजस्ट जावचें ना गिरायकूय थंयसर ना हांगासर गिरायक आसा बस स्टँड आसल्या कारणान हांगा गिरायक आसा पायलट आसल्या कारणान रिक्षा आसल्या कारणान हांगासर गिरायक आसा सो आमकां हांगासर बशी येता लोक येता सो तो आमकां गिरायक हांगासर जाता Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.